सर आज पहिली बीएसी मीटिंग झाली तुमची. इवन विजय सरदेसाई हांगा आयले तांणी म्हणलं की ते नाखुश आहात रामनवमीच्या सुटये खातीर तेंच्यांनी डिमांड केला. सुटी दिवपाची नासली, तुमका दिवपाची ना म्हणटा सुटी. ते म्हणतात त्यांनी डिमांड केला म्हणून तुमकां दिवपाची ना म्हणटा. सुटी दिली मरे असेंब्लीक. ना पब्लिक हॉलिडे म्हणटा ते. हॉलिडे डिक्लेअर पयले डिसेंबरान ठरतात, आता ठरना खंयच्यो पब्लीक हॉलिडे आनी खंयच्यो रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे ती. आतापर्यंत रामनवमी हॉलिडे ही आरेज आसा. आणि सर बजेट प्रेझेंट केन्ना जातले ह्या सेशनाक काय फुडले? बजेटाचेर पयलीं डिस्कशन करपाचें ह्या सेशनान असो विशय आशिल्लो. उपरांत बजेट प्रेझेंटेशन ह्याच सेशनान जातलें. तारीख ठरवून तारीख डिसायड जातली आणि डिस्कशन नेक्स्ट हाका जातलें. सेशन कितें तरी वाडय म्हटल्यार वाडोवन फुडल्या सेशनाक जशें म्हटलां पण डिस्कशन बजेटा वयलें डिस्कशन जातलें फुडल्या सेशनाक. ते 3 दीस जावपाक जाय ते. आनी तेज्या उपरांत डिमांडाचेर जे डिस्कशन आसता पर डे घालता त्या अनुसार तितके दीस डिस्कशन ऑन बजेट दिस टाइम. नो इंडेक्सेशन. वी आर टेकिंग वोट ऑन इट. चार विकाची असेंब्ली सर डिमांड केल्ले. सेशनाक एक्चुअली करूंक सोदताले. विरोधकांनीच सांगलें की एक्चुअली जो रूल 360 जो आहा पळय न्ही तो हे करून बजेट मांडल्या उपरांत 2 दिसाच्या उपरांत डिस्कशन करपाचें आसता. जनरल डिस्कशन करपाचें आसता. तो 2 दीस जायनाशिल्ले आनी अगेन 3 दीस डिस्कशन करूंक जाय. तरी सुद्दां पयले दिसा आमी दुसरे दिसाच्यान डिस्कशन सुरू करपाक सोदताले. फ्रॉम द रुलींग लॉबी जी आसता ते डिस्कशन करतले आशिल्ले. बट तरी सुद्दां ते एग्री जायना म्हणल्यार नेक्स्ट सो दॅट वी हॅव एग्रीड फॉर दॅट. आमी बजेटाचेर दॅट इज डिफरंट स्टोरी. No, पण will there be an extended session? एक दीस आता पटेल जाता ना. Which has happened in the past. केला. ऐकाय त्या खातीर कशें आसा सोमार बिजनेस सुद्दां आनी बजेट 27, 28, 29, 30 तारीख सुटी आसा आनी 31 तारखेर. आतां म्हाका सांग बाकीचो बिजनेसूच कांय ना. पळोवंक वचत जाल्यार बजेटाचेर बजेट मांडलें काय तेजेर डिस्कशन 3 दीस हो बिजनेस आशिल्लो. आतां बाकीचो बिजनेसूच कांय ना. पयल्या दिसा जर सप्लिमेंटरी डिमांड जाल्यार दुसऱ्या दिसा सपोज बजेट मांडलें मागीर आनी कांयच ना. मागीर प्रायवेट मेंबर डे वयले तांकां घेवंकूच जाय आसलो म्हणून वयलो आमी प्रायवेट मेंबर डे दवरला. तशें पळोवंक वचत जाल्यार डिस्कशन कांय अजून डिसायड करूं ना. सर G20चेर एक मिटींग जाली तुमची, आज प्रेझेंटेशनूय जालें. सो एक्झॅक्ट कोण कोण आशिल्ले आनी कितें डिस्कशन जालें? G20च्या मिटिंगेक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे टुरिझम सेक्रेटरी आनी G20 सेक्रेटरीचे मेंबर हे आज हांगासर आयिल्ले. तातूंत G20च्यो मिटिंग्स गोंयांत ज्यो 8 जावपाच्यो आसात तितल्यो 2 मिटिंग्स ह्यो मिनिस्ट्रल लेवल. वन इज एन हेल्थ मिनिस्ट्री लेवल एंड अदर इज एन टुरिझम मिनिस्ट्री लेवल. ती तांची ओवरऑल अरेंजमेंट्स आनी ओवरऑल तयारी कशा पद्दतीन आसतली इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आनी अरेंजमेंट वायज हे पळोवपा खातीर हाची रिव्यू मिटींग जाली. 17 तारखेच्यान सुरवात जाता. 17, 18, 19 एप्रील पयली मिटींग जाता. मे म्हयन्यान दुसरी मिटींग आसा. जून म्हयन्यान मेजर मिटींग आसा. फ्रॉम 5th of June to 23rd of June कंटिन्युअसली 3 ग्रूप ऑफ मिटिंग्स आसा. सो दॅट ताज्या उपरांत इन द जुलय म्हयन्यान एक मिटींग आसा. अशा पद्दतीन 8 वेगवेगळ्यो मिटिंग्स जातल्यो. 21st of June ह्यो मेजर 21st of June योगा डेक आसतले. सस्टेनेबिलिटी हो आमचो इतलो कन्सेप्ट आसा. एवरीथींग ऑन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल हाजेर अचीव करपा खातीर G20च्या हातूंतल्यान मिलेट्स वोकल फॉर लोकल हे सगळें प्रमोशन जें आसा म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय हो एक कन्सेप्ट जो आसा G20च्या निमित्तान पुश केलो वयतलो. लोकलांक प्रेझेंटेशन दिलें वयता. कल्चरल एक्टिविटीज गोंयच्यो कल्चरल हे तांकां दाखोवपा खातीर वेगवेगळे हेजेर डिस्कशन जालें. काही गजाली फायनलायज जाल्यो, काही फुडल्या मिटिंगेन फायनलायज जाता.